देव बरी सांज आवडेता कोंकणी उलय आणि लंडन फ्लो ही कार्यावळ पळोवणाऱ्यांक आणि आयकवणाऱ्यांक 99.8 आवाज कम्युनिटी साउथहॅम्प्टन UK हांव सूचना तुमच्या मुखार घेवन आयला म्हजी 9वी कविता. कवितेचें नांव जावन आसा एकटें दिसता आज. आजकाल खूब एकटें दिसता. आजकाल खूब एकटें दिसता. खूप व्हडल्या गर्देन सुद्धा एकटें दिसता. खूप व्हडल्या गर्देन सुद्धा एकटें दिसता. बोवाळ आसा पूण सगळें शांत दिसता. बोवाळ आसा पूण सगळें शांत दिसता. खूप मनशां बरोबर आसा, वळखीची आनी अनोळखी. खूप मनशां बरोबर आसा, वळखीची आनी अनोळखी. मोग करणारी आनी द्वेषही करणारी. मोग करणारी आनी द्वेषही करणारी. बरें आनी वायट तितले फरक कळणारी. बरें आनी वायट तितले फरक कळणारी. तरी पूण तेजी कमी दिसता. तरी पूण तेची कमी दिसता. कांयच कळना मन कितें सोदता. कांयच कळना मन कितें सोदता. पयलींच्या यादींनी केन्ना केन्ना रमता. कांयच कळना मन कितें सोदता. पयलींच्या यादींनी केन्ना केन्ना रमता. कितें तरी हातांतल्यान सुट्टा तेजें दूख काळजान लागता. कितें तरी हातांतल्यान सुट्टा तेजें दूख काळजान लागता. म्हणून मन सारखें रडटा. म्हणून मन सारखें रडटा. आतां कशें हें मन हलकें करपाचें. आतां कशें हें मन हलकें करपाचें. कोणाकडेन मनाचें दार उगडपाचें. आतां कशें हें मन हलकें करपाचें. कोणाकडेन मनाचें दार उगडपाचें. बंदिस्त जिवाक आतां मुक्त जावं जाय. बंदिस्त जिवाक आतां मुक्त जावं जाय. म्हाज्या शब्दांनी म्हाका साथ दिली आतांपर्यंत. म्हाज्या शब्दांनी म्हाका साथ दिली आतांपर्यंत. तरी पूण मन आज कोणाचो तरी आधार मागता. तरी पूण मन आज कोणाचो तरी आधार मागता. देव बरें करूं.